अजुनूय म्हाका दिसना गरज म्हूण आमी देंवचाराक चड आत्तेसाव दिवंक, पूण आमी ताका किकोंत करूंकूय फावो ना, कित्याक तो जिवो आनी बरो आसा ह्या संवसारांत, आनी तुजे सगळे प्रश्न तो रोचता. आनी आमी खात्री करूंक जाय की दर एक पावटी आमी जागृत आनी ताजे आसात, जाणवायेन की आमकां ताचे वयर पदवी आसा म्हूण. आमी तो अधिकार उजार करून लागू करूंक जाय, पूण त्या परस आनुकूय म्हत्वाचें म्हाका दिसता गरज आमी सजमूंक वायट इकमत दुस्मानाची, कित्याक तो चड घाटकी आनी चडसो वेळ तो आपली कामां कोत्ता आनी हेर सगळ्यांचेर बोगलान घालता कोणूच खरेंच नको की तो म्हूण. आनी देखून दर एक पावटी आमी गरज वचोन हाचो परत अभ्यास करूंक. म्हाका दिसता ताचे वयर येवंक जाता अभ्यास चड करीत तर आत्मीक झुजाचो आनी राक्षस आनी देंवचाराचो, पूण तितलीच वायट नेणार रावल्यार आनी चिंती ना तर की तो एक प्रश्न जाता तुवें ताका जावंक दिल्यार. 2 कोरिंथ्यांक चॅप्टर 2 वर्स 10. तुमी कोणाक बक्षितात तेन्ना हांवूय ताका बक्षितां, आनी हांवें बोगसोने दिला जाल्यार हांवें बोगसोने गरज आसा तर हांवें तें क्रिस्ता सोडवोंडार हुजीर दिलां. आनी तो म्हणटा हांवें तें केलें सैतानाक आमचे वयर पदवी मेवना जावंक, कित्याक आमी नेणार न्हय ताच्या चालबाजी आनी चिंतना विशीं. नेणार जावप म्हायती मेलो ना जावन, जाणवाय नासून, चिंतूंक नासलेले प्रश्न उत्पन्न कोत्ता. आनी जरी आमकां मेवता अपोस्तल पावलू की तो नेणार आनी जाणवाय नासलो आसलो ताका देवाची कृपा मेवली, हाची म्हणणी न्हय की आमच्यान नकलो आसतना दुस्मानाक दारां उकडी दवरूं येता ताका भितर सरोंक आनी आमच्या जिविताचें निसंटन करूंक. हांव इगोर्जे वचों खूब 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 वर्सां म्हाका सोजमणी मेवच्या आदीं की देंवचार जिवितान एक खरो प्रश्न म्हूण. हांव चिंताली देंवचार एक कार्नवालाचो जुड्यो, कोण एकलो तांबडें सूट घालून घेवंक एक कांटो आनी एक तांबडी शेपडी आसा, आनी म्हाका बिलकूल खबर नासली. म्हाका तो आगोडाय उत्पन्न कोत्ता त्यो. म्हाका खबर नासली एक नमुनो हांवें कसलें दार उकोडलें जेन्ना हांव लोकांचेर रागार जायी, जें हांव चड वेल कोत्ताली. म्हज्यान तुका सांगूं येता की आसात म्हूण चिंती नेजो तितले राकिश्ट क्रिस्तांव व्हड आंकड्यांनी. अजाप दिसता प्रश्न जे उत्पन्न जातात लोकांच्या जिवितान. तुका घोडेक आसत 40-50 सयोग दर सुमाराक ओकमान बगून, पूण तुका ते सयोग घेवंक गरज ना. पावलून म्हटलें हांव सैतानाक म्हजे वयर पदवी दिवचो ना. जेन्ना तुजे भितर आसता निद्दुकाय, क्रोध, दुस्मानकाय, ओकमान, तूं तुका दुखयल्या त्या मनशाक दुखयना, तूं तुकाच दुखयताय आनी तूं देंवचार एक दार उकोडटा जेन्ना देव तुका बोगोस म्हणटा तें तुज्याच फायद्याक. आमी उगडास दवरूंक जाय की सैतान चिकानी आनी आमी ती दारां बंद दवरूंक जाय. 1 पेद्रू 5 वर्स 8. थोडे भोव सुरवातेचे ग्रंथ आमकां हांगा एक बुन्याद दिता. चतूर रावात, शांत थीर मोनाचो, जागृत रावात आनी हुशार सगळ्याच वेळार न्हय फकत आयतारा दीस सकाळीं, न्हय फकत केन्नाय एक पावट, सगळ्याच वेळार. देंवचार तुमचो दुस्मान गरज घालतल्या शिवा सारको भुकेन आसोन आपणाक कोणूय गिरासूंक सांपडटा काय म्हूण पळोवन तुमचे भोंवतणी फिरत आसा. पूण जेजू आसा एक शीव जुडयाच्या कुलाचो. आमेन. आमचो देव जैतिवंत. आमी जाणा जावंक गरज सैतानाच्यो तालन्यो आनी वायट चिंतना आमी जाणो जावंक जाय ताचो स्वभाव. आमी देवाच्या सभाचो अभ्यास केला, हांवें देवाच्या सभाचो जायतोच अभ्यास केला. एक रस्तो तुज्यान शिकोवंक जाता आयकोंक देवाचें उतर आनी तो जाणो जावंक सैतानाचो सभा आनी माहिती आसोंक देवाच्या सभाची. जर तूं आतां जाणूय जेन्ना तूं कितें आयकोताय वा कितें दिसता वो कसलो अनुभव मेवता, जर हें आयकप आनी ते सभाचो सभार तर देवाचो वो देव न्हय. म्हाका दिसना आमकां खरेपणी अपेक्षा आसत देवाक आयकोंक आनी नकलो तर स्वभाव न्हयच देवाचो पूण आमच्या दुस्मानाचो. तर म्हाका जाय 4 वस्तू तुज्या सांगाताक भासाभास करूंक ह्या पुऱ्या सातोल्यांत, आनी त्यो सगळ्यो मादन्यो सैतानाचो
आणि कांय वस्तू महान वस्तू ताच्या चित्रांनी आनी स्वभावा विशीं ज्यो आमी जाणो जावंक निबोल गरज पयले सुवातेर सैतानीक फुटकिरो आनी फटोवपी आनी दुसरो तो निसंटोन करपी. तो आमच्या जिवितांत तें सगळें निसंटोन करूंक सोदता जें कितें बरें तें. तो एक ताबो घेवपी आनी एक नाचपी. ताका जाय आमची सोत्या चोरूंक. ताका नाका तूं मेकलो आसलोलो तुज्या जिविताच्या खंयच्याय भागान. आनी तो आमच्या भाव भयणाचेर बोगलांत घालपी. म्हाका दिसता हे सातोळ्यान आमच्यान हे 4 वस्तू वयर अभ्यास करूं येता. आमच्यान भायर सरो येता घेवन थोडी माहिती आनी प्रकाशमनाची जाणवाय जी आमकां आदार दितेली दुस्मानाक आमकां फटो ना जावंक. तर बापा आमी ह्या उतराक दिन वाचता आनी आमकां खबर आसा देंवचाराक बरें लागना आमी ताची खबर केल्यार जेन्ना तो सांपडटा आनी आमी पयलींच मागलां आनी तुका आदी फुडें दिनवासता ह्या वोट जोयताक आनी तो कसलोय ल्हान मान न्ही चिंतीत तर तो चलपाचो न्हय. लोक आतां शिकतलो ती आतां दानमोन दितेली आतां ह्या जाग्यार शांती आसतली आनी हांव तुका दिनवासता कित्याक दुस्मान लोकांच्या जिवितान विंगलो जालो आनी ताचे तोले आतां उकोडटले आनी वस्तू आतां ताका दुसरोच दिसतलो जेजूच्या नांवान. आमेन. आतां खंयच्याय नांवान ताका दिल्यार लुसिफर, देंवचार, सैतान, वायट करपी, फटोवपी, नाडपी, फटकिरो व्हडली वस्त तुवें जाणो जावंक जाय की तो येता एकाच कारांक आनी एकाच कारांक पासोनी ते जिवेशी मारूंक, चोरूंक आनी भस्म करूंक. जॉन 10:10 तुमी म्हाका तें वाचोलें सगळे वेळ आयकोता हें म्हाका आवडटा. खरें म्हणशी आमच्या टॅलिव्हिजन प्रोग्रामाचें नांव ह्या ग्रंथार आटापलेलें आसा कारण तें म्हजो अनुभव म्हटल्यार जाता. चोर येता फकत मारूंक, चोरूंक आनी भस्म करूंक. पूण जेजून म्हटलां हांव आयलां त्या पासून चोर कशी तूंय न्हय. हांव आयलां तुका दिवंक जिवीत, तुका आनंद मेळच्याक आनी तो पुरायन मेलोंक बरो बोरयान वयल्यान वोटो सोर. तर सैतानाक जाय तुजें जाता तें सगळें व्हरोंक पूण देवाक जाय ताच्यान जाता तें सगळें आनीक दिवंक. सैतान आमकां कांय एक सोदिना. देवाक जाय आमकां इतलें दिवंक की तें आमच्या जिवितान भोर वोडटा आनी आमच्या सरभोंवती आसल्या सगळ्यांचेर उसळटा. आमेन. जेसू फकत येवंक ना आमकां जिवीत दिवंक पूण जिवितान आनंद दिवंक. आनी हांव तुका सांगता की देंवचाराक नाका तुवें कित्याचो आनंद घेतलोलो. ताका नाका तूं आनंद भरीत जाल्लो. हांवें जायतीं वर्सां जालीं म्हजें विरुद्ध जावन म्हाका म्हजेंच वायट दिसोन म्हजी नेतृत्व नाकारून म्हजो तालो नाकारून हें नाकारून तें नाकारून आनी म्हाका तुका सांगूंक जाय की आतां म्हाका खुशालकाय भोगता आनी देंवचार पिसो जाता जेन्ना तूं खुशी आसा. आमेन. म्हाका म्हजें हें ल्हान गोडपान आवडटा म्हज्या पुऱ्या जिवितान मेकलेपण आनी खेरीत वस्तू म्हजे विशीं आनी देंवचार पिसो जाता तुजे सगळे बरी सोयरीगत तुवें दवरल्यार. तूं जाणय कित्याक जर तूं बरी सोयरीगत तुज्या थंय आसल्यार जाल्यार तूं लोकांक मोग दिवंक सुरू करतलो. पूण जें तुजे लागली कितें ना तें तुज्यान दिवं नजो. तुका जर तूंच आवडना तुका दुसरी आवडची ना. आमी गरज वेल घेवन नियालूंक देंवचार कितलो वायट तो आनी तो म्हूण सुरवात वायटपणाचो सगळ्या संवसारान जितलें वायट घडटा. म्हजे माय खबर कोणाकूय निराशी करपाची म्हणजे खून आनी बलात्कार आनी चोरयो आनी आशा आनी म्हणजे पुरो निरोप तुज्यान कोणाकूच पातयोंक जायना आनी सगळेंच वायट आनी भ्रश्टाचारी आनी सैतान ह्या सगळ्याचो वडील. आतां हाची म्हणून की जो लोक ह्यो वायट वस्तू करता तांकां जबाबदारी ना पूण जेन्ना ते आशेचे जातात जायतेच तांतले जानवाय उणी आसोन तांकां खबर लागून आसना की देंवचार ताचे वतीन चोरूंक सोदता. ते चिंता जितलो अदीक पयसो तांकां मेवता तितलें खुशाल तें आसतलें. तांकां थोडीच खबर आसा की जितले ते वायट कोण्यानी एकठांयतात तितलेंच अदीक दुखी ते जावंक पावतले. तूं जाणय आमकां घडयेक म्हणत वय तूं जाणय हें सगळें वायटपण चलतना जर देव इतलो बरो आनी देव इतलो महान आनी तो इतलो अदीक बोलिश्ट दुस्मानाकीन जाल्यार कित्याक अशें आतां दिसता की दुस्मान जोयती वंत म्हूण. वय खरेंच आमी पयलींच पुस्तकाचो शेवट वाचता तर आमी जाणो हें जावचें ना म्हूण. पूण
म्हज्यान तुका सांगूं येता कितें चलता तें. पयले सुवातेर लोक सुसेगाद, चोल करून लोक सुसेगाद. आनी जर तुवें खरेंच देवाक विचला आनी देवाच्यो वाटो विचल्यात, दर एक मनीस जो तशें कोत्ता तो एक ल्हान उजवाड कालोखांत. आनी जर थंय भायर लाखांनी ल्हान दिवे आसल्यार जायत्यो बऱ्यो वस्तू जातल्यो. तूं पळयलें खुबसो लोक आपल्याक क्रिस्तांव म्हणटा ते खरेंच कांयच करिना दुसऱ्याक आदार दिवंक. सत सांगल्यार आमच्यान कितलें शिकप कॅरिस्मॅटिकीन आनी क्रिस्तांव इगोर्जेन. तशेंच उतर आनी भावात इगोर्जेन गेल्या 30 वर्सांक जावन आसा. म्हाका सगळें मेलोंक जाता म्हजो भावात उजार करून. म्हाका कशी परी म्हजी सुरवात मेळटली, कशी मेवतली. आमची मिनिस्ट्रीन पासून म्हजी मिनिस्ट्री कशी वाडटली काय. आनी हांव म्हाका आनी देवान आमकां भावात दिला. पूण ताका नाका आमी तो उजार करूंक. फकत मागोंक आमकां सगळें जाय तें. ताका जाय आमच्या जिवितान वावरूंक आनी आमकां पेकोवंक आनी बरी करूंक. पूण उपरांत ताका जाय आमी आमचें जिवीत सारूंक, दुसऱ्यांक मोजत दिवंक, तांकां हाडूंक त्योच वस्तू ज्यो ताणें आमकां हाडल्यात. म्हणटूच क्रिस्तांव पासून आपलो प्रकाश बरे तरेन फांकारूंक दिनांत हांगा परत केन्नाय सोजमोनेन चूक आसता आनी तांतूनच खरें जिवीत दिसता. तुज्यान स्वार्थी जावन खोशी जावंक जायना. जर तूं आयज रात्री म्हजें कांयच आयकना, हें म्हजें आयक. तुज्यान स्वार्थी जावन खोशी जावंक नजो. आनी जर तूं खोशी ना तर घोडयेक ताचो गुन्यांव तुज्या घोवाचेर, भुरग्याचेर, उणी कमाई, तुजें हें तुजें तें आनी कितें आदले जिविताचेर गेली नजो. तूं जाणूय आनी घोडये गरज तुवें म्हणून दुसऱ्याक आदार दिवंक कितें कोत्ता काय. आनी तूं अजाप जातलें कसो आनंद तुज्या भितर खटखटून लागता जेन्ना तुजें मन तुजेर आसना. चलात म्हजें वाचन तुज्या भुमिका बन बरें. म्हणटोच जर थंय भायर फावो तितले दिवे आसले आनी फावो तो लोक उत्तेजन घेवन क्रिस्ताच्या जिविताची वागणुकेन आनी मायेमोगान चल्ल्यार खरेंच आसपाचें न्हय सगळें अशीक जें आयज काल चलता. पूण जालें पळय तें हें आमी ओगेपणी बसलां आनी आमी रावता देवान कितें करूंक आनी रावता सरकारान कितें करूंक. आमी रावता आमकां सोजमणी मेळना कित्याक कोणूच कांय करिना. आनी तूं जाणूय आनी आमकां जाय ती पूण कितें करूंक. आनी तूं जाणूय म्हाका गमोन आयला आमी ती तर ती कोण वय आमी ती. आनी दर एकल्याक जबाबदी आसा आपआपली भुमिका करूंक. बायबल सांगता तुज्यान देंवचाराक भायर काडूं येता आनी तो देंवचार परत भोंवंक येतलो आनी ताका तर तें मेवप तें घर तांतून आदीं ताणें भिरात केला तें साफ आनी नितोल आनी रिकामें तो परत येतलो सांगा ताका आनी साथ हाडटलो. तर हो आसा एक निरोप ओगेपणा विरुद्ध हालचाल. पोले कितें जाता तें जर आमी सकाळीं उत्तेजन घेवन देवान मानल्यार आनी दिवे पेटयले आसल्यार जाल्यार आमी कालोख पळोवपी न्हय जो संवसारांत आसा. पूण जेन्ना लोक कांय करिना वायट जोयत वता. तूं म्हजें सजमता वायटाक आनीक बळ मेवता कित्याक भावार्थ्यांक तितलें उत्तेजन ना म्हूण. सुमनाक एक पावट आयताराचे सकाळीं 40 मिनीट वचोन बांकार बसल्यार पुरो न्हय. आयताराचे इगोर्जे वचोन तुजे सगळे प्रश्न सुटावे जायनात आनी संवसारांत कितें वायट आसा तें सारकें जायना. आनी ते इगोर्जेंतले भायर रस्त्यार हाडूंक गरज, मार्केटान हाडूंक जाय, इस्कॉलांनी हाडूंक जाय, सरकारान हाडूंक जाय, सिर्विसेन हाडूंक जाय. आनी हांव अपेक्षा दवरता म्हाका सहयोग मेवतलो म्हूण दिवंक म्हज्या उरलां तें जिवीत. आनी मिनिस्ट्रीक शिकोवंक लोकांक एक खेरीत तत्व. जेजून अशें म्हटलां एक नवो मानामेन हांव तुका दिता ही तुमी एकामेकाचो मोग कर हांवें तुजो केला तसो. आनी गरज आमी शिकोवंक ताचो अर्थ कितें तो आनी न्हय उलोवप. पूण ती थंय भायर वचोन एक कालोखी जाग्यार एक दिवो जावंक. आनी हांव तुका सांगता जेन्ना दिवो पेट्टा तेन्ना कालोवपाक नपयत जावंक जाय. आतां फकत तुका दाखोवंक हांव कितें उलयता तें म्हाका जाय आमी वेल सारूंक एक ग्रंथ वाचून 2 तांतले हागायाच्या पुस्तकार चॅप्टर 2 वर्सीस 12 आनी 13 आनी आमी ते स्क्रिनीर वयर घालतले. हागाय चॅप्टर 2 वर्सीस 12 आनी 13.
म्हाका हे ग्रंथ चड म्हत्वाचे दिसतात आनी ते एक व्हड तत्व शिकयतात. एक प्रश्न विचारलेलो मासा वयर बोली करून देवाक भेटयलेली आनी हाचे विरुद्ध मासचे कुड्या देवाक भेटयले. म्हणटच तें अशें जाता, कोण आपल्या वस्त्राचे दोंडीत घालून देवाक भेटयला मास व्हरत, कित्याक ते बोली म्हूण देवाक भेटयला, आनी तो ते उंड्याक, पोलोवाक, सोऱ्याक, तेलाक वो जेवणाच्या कसल्याय जिनसाक तेंकून दितात, जाल्यार तो जिनस पवित्र जातलो काय? खेरीत देवाचे सेवेक भेटयले आनी यादीकान जाबाब दिलो ना. आतां म्हाका जाय तुवें सजमूंक पवित्रपणाक वचोना. पोलेतांच्यान पवित्र जायना जालें फकत ते पवित्र वस्त वत्ताले म्हूण. तो जावन जाय आसलो आपलो थारावो. आतां म्हाका जाय तुवें हें सजमूंक तुका दुयेंसाचो वसो लागो येता पूण न्हय भलायकेचो. आमेन. पविताय विचून काडूंक जाय, पूण ए पविताय हांगाथान दावत जर लोक शिडूक जावंक सारकें विचून काडिना तर पळय हें सगळें उलोवप मोगाचें चाल, उर्बेचें फळ व सोजमीकाय आनी कितें ह्या विशीं तुवें जाणू जावंक करूंक जाय. तें अशेंच येना, तें खोशी जाय. आनी तोच तो प्रश्न की क्रिस्तांव ओगी बसतात, सैतान जाता दोनी आनी ताबो घेवपी आनी आमकां जाय तें सगळें करूंक दिसता. तें जावन आसतलें एक व्हड काम म्हाका येता त्या वर्सा 2012 आमी आमच्या आवडीचेर चड पातयोन बंद करूंक जाय. आमची खोशी जावंक जाय करूंक कितें सारकें पळय तें. आमी थारायलां मोग दिवंक, आमी थारायलां भायर सरोन कालोखान आमचो उजवाड पेटोवंक आमकां कितें दिसल्यार पासुनूय. आतां ह्या ग्रंथाचो दुसरो भाग वाचुया. तेन्ना हागायन म्हणलें, एका मोड्याक तेंकोन मेल्लो जाल्लो कोण एकलो मनीस असल्या जेवणा जिनोसान मोडल्या एकाक तेंकलो जाल्यार तो जिनस मेलो जातलो काय? पवित्रायेन आनी यादनिकान प्रतिबाल केलो मेलो जातलो कारण अपवित्रपण मुनगे वसो. आतां तर हे तरेन तो घडटा एकदम सोंपें. वायटाचो वसो जाता जर तूं कांयच करिनासतना थंय भोंवतणी आसल्यार. म्हणटच तूं भायर संवसारांत वच जंय सगळें पोजडेपण आसा आनी जंय संवसार सगळ्या वायट वस्तूंनी भरला, आनी जर तूं ताकत घालून सारकें आनी बरें विचून काडना आनी तुजो प्रकाश फांकयनाय, तूं ताचे भाशेन जावंक सुरू करतलो. आनी तुका ती इतलें विराळपण तें जायना आनी ल्हान दोरवेलाक धाकट्या रुपान तुका गोमचें पासून ना. म्हाका दिसता ह्या वेळार आमचे क्रिस्तांव चाल रितीन जायतो ताट जड जाता की म्हाका दिसना की लोकांक गोमता जाल्यार कितें सारकें आनी कितें वायट तें. वायट जालां बरें आनी बरें जालां वायट आनी आनीक तोच जाता आनी लोक आनीक आनी आनीक निभा दिता करूं नाका त्यो वस्तू ज्यो तांकां गरज जाय, जे देव आपल्या उतरान उक्तेपणी नाकारता. आनी गरज आमकां आसोंक सारकें निरोप आमच्या प्रवचनान लोकांक उत्तेजन दिवंक चड बरें. देवाक जाय तांकां फळ मेळोन ती येसवोन जावंक हें सांगूंक तांकां बरें, तांकां पेकोवंक आनी आशिर्वाद दिवंक. वय आमेन, हें हांव सगळें मानतां. आमी हें आयकोंक जाय. आमकां उमेद मोजाक दर वेळ आमी इगोर्जे वचोंक थकोंक नाका, पूण गरज आमकां सांगोंक की देव तो देव आनी ताका मानान भिवंक जाय आनी तो म्हणटा तें कोत्ता आनी आमच्यान सारकें कितें तें जाण जावंक वायट तें करूंक विचून नेजो आनी चिंतूंक आमी सुरक्षीत आसा म्हूण. आमेन. देखून आमी विचून काडून गरज आसा आनी म्हाका तुका सांगूंक जाय, रावो नाका कोणाक पयलें सारकें तें विचून काडूंक. अशें तूं बिलकूल मुनी नाका. बरें तर हांव कित्याक पयलें जातलीं. तूंच एकल्यानच कित्याक जावंक जायना. तुज्यान कितल्यान एकल्यानूच क्रांती सुरू करीन हेजो स्वता विशीं. कित्याक तुज्यान एकल्यानूच उबें रावन सारकें तें करून सुरवात करूंक जायना आनी बरें विचून काडूंक. तूं अजाप जातलें तूं कशें फुडारी तें.
लोकांक जाय कितें पूण बरें आनी सारकें ताचो पाटलाव करूंक. ती रावतात आमी उबी रावन आपलो जागो घेवंक. हांव उपगोवल्या. सोत मानिनान ती क्रिस्तांवाची फकाणां कोत्तात. पूण एके वाटेन हांव तांची गुन्यांव करिना. कित्याक हांव सांगता, आमचे कडेन मोटराचे स्टिकर, गोल्यान व्हडलो खुरीस आनी एक व्हडली बायबल आनी एक टेप रेकॉर्डरा शिवाय आनी कितें आसोंक जाय. आमेन. आनी हांव भायर संवसारांत वेचिना आनी थंय योगी रावन थंय आसा तें वायट दुयेंस ओडून घेवची ना. हांव सगल्या बोलान भायर सोरोन आनी तोच बीत कोलीत दिली लोकांक म्हजो वसत दिवंक. हांव जाणा जावंक तें कोत्तेली. आमेन. म्हणटू जाची मुन्नी 2 दिसां तुवें उठोन तुजे खातीर जियोंक फावना. वय तें चड मौजेशें अशें दिसना. बरें, तूं कितें कोत्ताय तातूंत मजा आसा? तूं जाणय, आमी सैतान आसा म्हूण जाणो जावंक जाय, पूण ताचें दान मन दवरूंक फावना. तरी पूण आमी सजमोंक जाय की मोनेपण दुस्मानाची व्हड आटकान नाटकान तो आमच्या भावनाचेर विरूध येता आनी आमी चड आमच्या भावनाचेर पातयेता. दुसरे दिसा आमी हे उलयतले. हांव जॉन 8:44 म्हणटा की सैतान एक फोट केलो ताचे सवय सोतना. तो लोकांक फोटोवंक सगलो वेळ तोच बीत कोत्ता. तांकां ताच्या फोटींनी सोत मानूंक. तरी पूण आमी फोटी मानल्यार त्यो सोयत जातात पावतात, चोरी तो खरेपणी सोत न्हय. हें एक अजाप न्हय की तूं एक फोट मानून घेता, ती बिलकूल सोत न्हय. तोरूय तूं ती मानता, ती तुजें सोत जाता, ती तुजें खरेपण जाता. कित्याक बायबल म्हणटा, तूं सोत मानताय तशें तुका घडटलें. आनी जसो मनीस काळजांतल्यान सोत मानता तसोच तो जाता, तसोच तो आसता. म्हजे लागीं जाता तसो हांवें देवाचो मोग केला. पूण म्हाका शिकोंक नासलें जें खरेंच म्हाका शिकोवंक गरज आसलें. ह्यो वस्तू सजमोंक. उदाहरण, हांवें जें सांगलें, हांव इगोर्जे खूब वर्सां गेलीं आनी हांव नकलो आसली देंवचार एक प्रश्न म्हूण. म्हणजे म्हाका खरेंच खबर नासली तो एक प्रश्न म्हूण. म्हणजे हांव ताका बायबलीन पळयताली आनी हें जावन आसली. तूं जाणय की जेजू आनी ताचे मदें भासाभास जाली, पूण हांव खरेंच नकळो आसली म्हज्या जिवितांत तो प्रश्न म्हूण. आनी ती खबर दुखीची. इतलीं वर्सां इगोर्जेन आसोन आनी नकळो जावंक की तो देंवचार तुज्या जिविताचें निसणटण करता आनी ताका ओकमान करूंक जितले सोयग मेळटा ताचे फाटल्यान तो आसा म्हूण. दर वेळार तुका बॉक्सांनी दिवंक सोदताय. दर वेळार जेन्ना तूं तुज्यो मस्कऱ्यो करता, तिक्का करता आनी तुका नाकारता की तो तांच्या फाटल्यान आसा. म्हणटूच थंयच म्हज्या बदलपाचें वत सुरवात जाली. खरेपणी हांवें एक पुस्तक वाचलो, म्हाका खबर पासून ना तो आजून मेवता जाल्यार, नांवान सेटन इज अलायव्ह अँड वेल ऑन प्लॅनेट अर्थ. आनी तें वाचतोच वाव, म्हाका थावें जावंक लागलें की ह्यो सगल्यो आडकल्यो ज्यो म्हाका आसल्यो त्यो फकत न्हय वय कसलें जावं जिवीत, अशें जिवीत आसा. फकत तोजवीत करून मुखार वचोंक जाय स्वर्गार पावोंक. फकत दर आयतार इगोर्जे वचत राव, जिवन सुसेगाद क्रिस्तांव जिवीत घुंवत आनी घुंवत आनी घुंवत. चलात, अपेक्षा दवरता जेजू परत येसोर तशींच उरोंक. जॉयस आयज कशें आसा, म्हजेर हल्लो जाला. वय जेन्ना म्हाका सोत कितें तें गमलें, इतलीं वर्सां वगडायलीं हें चिंतून हांव पिसोवलीं. वाव, दुखेस वस्त. लोक सुमानाच्या सुमाना इगोर्जे वेता आनी कांयच शिकोवंक पावना. फकत तत्व आमकां जाय बरें मजबूत तत्व, म्हजो वांकडो समजूत घेनाका. आमकां जाणो जावंक गरज आमी मानता तें कित्याक मानता आनी तें सारकें जावंक जाय आनी बायबली प्रमाणें. पूण आमी लोकांक शिकोवंक जाय कशें जियोंक. आमी लोकांक शिकोवंक जाय थंय तान भायर सरोंक. देवाक जाय तशें तांणी जावच्याक. कशें परी तांकां मेवतलें जिवीत जें जेजू मेलो ताका दिवच्याक. म्हाका दिसता सगल्या परस वत दूख कोणें खरेंच मानूंक की जेजू ताचे पासत मेलो आनी ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी संवसारांत आसतना केन्नाच जैत व्हरोना जावंक. म्हाका दिसता हें दुखीचें. म्हाका दिसना जेजू मेलो आमी बेश्टीन जियोंक तो परत येसोर आनी आमकां वाटावंक. ताणें म्हटलें चोर येता म्हूण चोरूंक, मारूंक आनी निश्टोणटण करून, पूण हांव आयलां तुका जिवीत दिवंक आनी ताचो आनंद तुका मेळपाक आनी तो तुका खुबूच वाटणी सारको बरोन वटोसोर. चलात आतां देवाक एक उलो मार.
तुझा न्ही जायती पावटी आमी सोंसून वता वस्तू ज्यो खरेपणी आमकां सोंसूंक नाका कारण आमकां थावें जायना की देवान आमकां पदवी आनी अधिकार दिला म्हूण. लूक 10:19 म्हणटा पळयात सोरोप आनी विचू आनी दुस्मानाची सगली पदवी पांयां तोलापोनाक हांवें तुमकां अधिकार दिला. कुडीची आनी मोनाची ताकद आनी घोटाय कांय एक तुका वायट जायतशें ना. तूं जाणोय आमी देवाच्या मार्गात चलोवंक खरी तोजवीत कोत्तात तेन्ना तो आमच्या उल्याक जाप दिता. जेन्ना आमच्या दुस्मानाच्या मारण्या विशीं आमी चलता जाता तेन्ना तो पाटी सोदता. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटा. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजान आदार दिलो म्हूण सांगाता. आमी बुकेलांक जेवण दिता, गरिबांक न्हेसोन दिता आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगट्टा. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत परगट करून.